गोय पुनर्वसन मंडळाचे 98वे बसकेन मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या प्रस्तावांक मान्यताय दिल्या। पुनर्वसन जाल्ल्या लोकांक मालकी हक्क दिवप, फुडाराक मंडळाचे प्रकल्प पीपीपी तत्वाचेर राबोवप, मंडळाच्या स्टाफाक नोकरीन कायम करप तशेंच नवी नोकर भरती करप हे आनी हेर महत्वाचे निर्णय हे बसकेन घेतल्यात। गोय पुनर्वसन मंडळाची 98वी बसका मुख्यमंत्र्याच्या हजेरेत पणजे मंत्रालयात जाली। ह्या वेळार मंडळाचे अध्यक्ष कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय आणि हेर वांगड्यांची हजेरी असली। ह्या बसकेत पुनर्वसन जाल्ल्यांक घरांची आणि जमनीची मालकी दिवप, फुडल्या मंडळाचे 3 प्रकल्प पीपीपी तत्वाचेर राबोवप, मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करून नवी नोकरेची पदां भरप, एकाच हप्त्यात मंडळाच्या स्टाफाक सॅलरी ग्रांट दिवप, 85 कोटींचे वर्सुकी बजेट संमत करप ह्या काय महत्वाच्या गजालींचेर चर्चा जावन निर्णय जाले। आमचे जे बजेट असलेले आमचे रिहॅबिलिटेशनाचे ते आम्ही जवळजवळ 100 कोटी पण मागलेले, पण 85 करोड आमचं मुख्यमंत्र्यांनी पास केले। कारण मंत्र्यालयान आम्ही आज मिटींग दवरली, तेका आमचे नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा कलेक्टर, बाकीचे सगळे ऑफिसर, मागीर चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सातत्यान सगळे हजर रावले। आणि जे आमचे थोडेशे डिपार्टमेंटान कितें कमी पडटले ते आमकां तेणी सगळे आमकां दिवपाचें आश्वासन दिवन ऑलरेडी सगळे स्टार्टही केले। त्याच बरोबर आमचे थोडे आमचे खुबशे जमनी आहा ते पीपीपी मोडार दिवन आमी लोकांक कशे आमी हँडल करतले, लोकांची कशी घरां जे आतां वास्को आमचे सड्यार आसा ती तांकां ओनरशीप आमी दिवंक जाय। तो एक आमचो सातत्यान मुद्दो आसा की डायरेक्ट तांकां ओनरशीप दिवन म्हण तेतूंतल्यान तांकां एकदां सुटकारा कशें तेंच्या नांवार करपाची हेय आमी मुद्दो मांडलो। त्याच बरोबर बाकीचो आमचो पयलींचो स्टाफ आहा जो 2006 जॉयन जालो अजून पर्यंत ते कोण फिक्स ना, त्यांच्या बद्दल आम्ही विचार केल्लो आसा। आणि न्यू जॉब आमकां घेवपाक जाय। ऑलमोस्ट आमकां जर बरें आमचें जर डिपार्टमेंट जर चलतलें रिहॅबिलिटेशन जाल्यार आमकां जवळ 60 सुमार स्टाफाची गरज आसा। तेही आमच्या एप्रूव्ड केला, कारण ते आमकां अमके तरी जॉब म्हणजे घेवपाचे हितून जे मागीर ते आमी काडपाक लायला ऑलरेडी, तेही आमचें काम जातलें। पूण एकंदर पळयलेलें आयज आमची मिटींग सारकी बरी जाल्या आणि मुख्यमंत्र्यान सारको आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आणि सगळी जी कामां आसा ऑन द स्पॉट तेणी मार्गी लावपाक लागली। पयलीं आमकां अशें कोणी लक्ष घातलें नासलें, पण आमी हांव जेन्ना चेअरमॅन जालो त्या हितूनसून हांव म्हणजे मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून चर्चा करीत आसता ते खूब कमी आसलेले। तेज्या उपरांत आमी सारके आमचो सेक्रेटरी येयला, सो तेणी आमी बसून डिस्कस करून आमी बोर्ड मिटिंगेक आमी डिस्कस केले। बाकीचे मेंबर आसलेले आमचे सगळे, आमचो सेक्रेटरी, बाकीचे सगळे स्टाफ आसलेलो, आणि आमी सगळे जेन्ना ओवरऑल जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकां खूब कमी येतालो। आणि जो आमचो पेमेंट सुद्दां जो स्टाफाचो आसा तो 2 इन्स्टॉलमेंटांनी येतालो, तो सुद्दां एकाच इन्स्टॉलमेंटान सगळो पेमेंट आमचे कडेन येतलो आणि डायरेक्ट फायनान्स डिपार्टमेंटाकूय आमच्या मुख्यमंत्र्यान कळयल्लें आसा। एकंदरीत जरी पळयलें जाल्यार सारको बरी मिटींग जाली आणि ऑलमोस्ट सगळ्यांक ऑर्डरी दिली मुख्यमंत्री। पीपीपी मोडाचेर म्हणजे कशें आसता, बरी खंयची कंपनी आमी टेंडर आउट करतले जे म्हणजे 40-60 जे कितें येता रेव्हेन्यू तितून आमकां कशें आसा आमच्या रिहॅबिलिटेशनाक कमी कमी 200-300 कोटी सुद्दां प्रॉफिट येवपाक शकता जेन्ना आमी हे सगळे। कारण आमची जमनी रिहॅबिलिटेशना कडेन आमची जमनी जी आसा गव्हर्मेंट त्यो खुबश्यो अश्यो आसा, त्यो जर आमी आयज बेश्टे बंद दवरून काय फायदा। जर आमी कित्याकूय लागून आतां पळय लोकांक रिहॅब करतलो जाल्यार थंय जर कितें फ्लॅट बी बांदले जाल्यार तांकां थंय ट्रान्सफरय करूंक मेळटा आणि ह्यो अश्यो करून घटना हे केन्ना केन्ना घडत आसता। सो आमी सगळे हितून आमी रेडी रावपाक लागून आमी बरें डिसिजन घेतला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।